मोगशनो तुमकां सुमेस्तांक पवित्र युकरिस्त बलिदानाक हांव हार्दिक स्वागत म्हणटा आनी हेच्या मिसाक आमकां तेसो आसा देवादीन ओजवल डेसाच्या आत्म्या बसत संतांतून दुसरो वाडो आसा ताच्या तेसो बसत तशेंच आमच्या हरी एकल्याच्या सगळ्या फिरगस कुटुंबाच्या तेसो बसत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागता भाऊ बंदपण असो आयतारा संभ्रमत आसतना कुंप्रेस आयतारा आमी संभ्रमत आसतना पवित्र एवकरिस्ताच्या मेजा बवरी आमी जमता आनी थंय ताणू आमकां मेळटा ती कृपा आनी ती कृपा घेवन आमच्या घरा आमी वचूंक आसा आनी आमच्या गांवांत आज भोवूंक आसा आमकां जेजूक घेवन आनी मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमच्या संगत आसात मानदीक बाप रुपेश मारता आमच्या देसवेचे रत्न हप्ताळे हाचे संपादक तांकां हांव तुमच्या सर्वांच्या नांवान हार्दिक स्वागत म्हणटा आनी आमचे खातीर ते आज मिसाचें बलिदान भेटोवन आमचे खातीर ते मागतले. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं मोगाचनो आमी सांत आंतोनीक समर्पिल्ल्या कुळूर फिरगसगारा एका कुटुंबाच्या मनोभवान संगता मेळोन कोंप्रिसो आयतार म्हणजे भाव बांदवपणाचो दीस संभ्रमोवंक कारण जाल्ल्या पवित्र एवकरिस्ताक परगट मान करता आनी आमचे उपकारी मोन दाखयता. एवकरिस्त म्हण्यार अर्गां दिवचें म्हण अर्थ. पवित्र एवकरिस्ता मारिफात सोम्यान ताकाच मोडून पेल्या पासत जीव दिवंक आनी कलतेपणान सेवा अर्पोवंक आमकां शिकयला. जेजूचें जिवीत आमचे जिणेक आदर्श जावन घेवया. मान आनी घनाक आशे नासतना फिरगस कुटुंबाच्या उदरगते पासत एका काळसा मनाची जावन वावून फिरगस कुटुंब भलादीक करया. केन्ना आमी एकवटीत जावन वावुरता तेन्ना सेवेचो स्पिरीट आमचे थंय रुपीर जातलो आनी सेवेच्या सहकारान फिरगजीची सर योजना सुफळ जातली. हो भाव बांदवपणाचो स्पिरीट आमकां देवातय तशेंच एकामेका लागीं हाडून एक आदर्श फिरगस कुटुंब बांदून हाडचे कुशीन प्रेरण जावं. आज आमी आचरण करचो हो संभ्रम केवळ आयच्या दिसाक सीमीत जायनासतना आमच्या मदलो मोगाबान आनीकी उर्जीत जावं. ही कृपा आमकां सर्वांक लाभो म्हूण ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. मोगाळ भाव भयणीनो, आपल्या निमाण्या जेवणा वेळी बापा ते सोमेस्त एक जावं म्हणून मागलो सुमी आज आमच्या फिरगजीचो एकवट आशेता अत्रेकता त्या खातीर आज आमकां उलो दिते आसा. प्रस्तावनान बरें करून आयकलें आमी. तर आतां ह्या मिसाच्या बलिदानाक आमी आमकां तयार करया. आमचे हात आमी जोडया, दोळे आमी दंकया. ह्या एकवटा विरोध भाऊ बांदवपणा विरोध केल्ल्या सर्व पथकां बसत आमच्या चिन्नांनी उतरांनी आनी करण्यांनी फिरगजींत एकवट पाठ जावं, कुटुंबांत एकवट पाठ जावं, वाड्यांत एकवट पाठ जावं आमी केल्ल्या सर्व दाखयल्ल्या उणेपणा बसत ताचे लागचें बोक्सांनी आमी मागया. सगळीं आमी सांगता मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडां विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बसत बगेवन सदांच सांगूंक वार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक व्हरून पावों. Krista
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा, सगळ्या मोणान तुझें भजन करूंक आनी बावड आमकां शिकयता ते प्रमाणे सगळ्या मनशांचो मोग करून एकवटान जियोंक आमकां तूं फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. द्वितीय नियमांच्या पुस्तकांतलें वचप. सर्वेस्वर तुजो देव तुज्या सुभावा मदलो म्हजे तसलो एक प्रवादी उपजयतलो. ताका तुमी आयकोंक जाय. तुवें होरेब पर्वताचेर जमतेच्या दिसा सर्वेस्वरा तुज्या देवा कडेन इस्व विनाती केली म्हणून. सर्वेस्वरा म्हज्या देवाचो ताळो परतून आयकोंक वा व्हड उजो परतून पळोवंक म्हाका दिनाका. दिशी तर हांव मरतलो. आनी सर्वेस्वरान म्हाका म्हणलें, ती तुजे कडेन विचारतात तें सारकें. तुजे तसल्या एका प्रवाद्याक तांच्या सुभावा मदलो हांव विसतलो आनी ताच्या तोंडांत म्हजी उतरां घालतलो. जें कितें हांव ताका फरमायतां तें तो तांकां सांगतलो. तो म्हज्या नांवान उलयतना म्हज्या उतराक कोणी पालो दिनासतना रावत जाल्यार हांव ताचे कडच्यान लेख विचारतलो. पूण तो प्रवादी हांवें ताका फरमायनासलेल्यो गजाली म्हज्या नांवान उलोवंक धैर्य घेत जाल्यार वा हेर देवाच्या नांवान उलयत जाल्यार ताका मरणाची शिक्षा दिवंक जाय. देवाचें उतार. देवाचे व्हड उपकार.
पावलून कोरिंगरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमी खंत हुस्क्यावणे आसा जंय म्हूण म्हजी अपेक्षा. लग्न जाय नसलेल्या दादल्याक सुम्याच्या संगतीचो हुस्को आसता. आपूण सुम्यांक कसो मानवतलो म्हूण तो चिंता. पूण काजारी दादल्याक संवसारी संगतीचो हुस्को. आपले बायलेक कसो मानवतलो म्हूण तो चिंता. अशें आपणा भितरच ताका दोन कुशींनी ओडलेले बरी भोगता. लग्न जाय नसलेली स्त्री वा अंकवार चली सुम्याच्या संगती विशांत चिंता करता. कुडीन आनी आत्म्यान एक समर्पीत जिणी जियेवंक ती सोदता. पूण लग्न जाल्ले स्त्रियेक संवसारी संगतीचो हुस्को. आपल्या घोवाक कशी मानवतली म्हूण ती चिंता करता. हांव हें तुमच्याच बऱ्याक म्हूण सांगता. तुमकां दामून दवरी जाय म्हूण म्हजो इरादो न्हय. तुमी लायक थरान चला जाय आनी अडकळी विणें सोम्याची सेवा करी जाय म्हणूनच म्हजी आशा. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. काळोखान जियेल्ल्या लोकांक देखलो एक पोडपुसवा. मोरणाची सावळी पडलेल्या गांवां जियेतल्यांचेर उदेलो एक प्रकाश. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. उपरांत ते कफरनावाक येवन पावले. साबत येतस जेजू सिनगॉगाक वचून शिकोवंक लागलो. ताचे शिकोवणेक लोक विजमीत जालो, कित्याक अधिकार आसलेल्या मनशां बरी तो शिकयतलो, शास्त्र्यां बरी तो शिकयनातलो. तांच्या सिनगॉगांत देंवसार लागुल्लो एक मनीस आसलो. जेजूक पळयतस ताणें बोब मारली, नजरेताच्या जेजू, तूं आमचे खबरे कित्याक म्हूण आयलाय? आमकां नाश करूंक आयलाय कितें? तूं कोण म्हणून हांव जाणा. तूं देवाचो पवित्र जण. पूण जेजून ताका बेस्टोन म्हळें, तोंड दाम आनी ह्या मनशा तावन भायर सर. तवळ तो देंवसार ताका पिसून व्हडल्या ताळ्यान किळस मारीत त्या मनशा तावन भायर सरलो. समेस्त इतले विजमीत जाले की ते एकामेका लागीं अशें विचारी लागले, ही एक नोवीस शिकोवन अधिकारान भरलेली. देंवसारा पर्यंत तो फर्मायता आनी ते ताचें फर्मान मानतात. तितल्यार गलिलेयाच्या आख्या प्रांत्यांत ताची कीर्त गाजली. देवाचें उतर हे आनी तुका
क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त तेई म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो आनी भुरग्यांनो, कालें दिसता म्हज्या हातांत गुलोब म्हणटाना तोंडां पुरा फुल्लीं. बायल मनशांची प्रत्येक जावन स्त्रियांची तोंडां वाव इतलो बरो गुलोब. हांवें तांबडो विचारलो, तांबडो सोदूंक गेलो पूण मेळो ना तांबडो. एटलिस्ट दवो म्हणी मेळ्ळो, पूण दवो बरो थाळ पडटा. कित्याक म्हळ्यार फिरगज म्हणटा आसतना, फिरगजीचो दीस म्हणटा आसतना, कोंपरीचो आयतार म्हणटा आसतना दोवें चड ताळ पडटा आनी बगलें बरो आमो गुलोब बरो आगिना कालें ताळोत ना. दादले कितें म्हणटात? बरो आसा गळो, बारीक बरें. बरो ना म्हणना जाल्यार मागीर सांजेर तुमकां जोर करतात घरा. काल इतलो बरो गुलोब बरो म्हणो ना म्हणून स्त्रियांक बारी लायक आसता गुलोब. आतां इतलो बरो गुलोब आसा, बेजार करनाकात, पुरपूर नाकात, म्हाका कांय कालें गाळी दिनाकात. फादर तुमच्या परमिशनान हांव एक एक गुलोब पाड करता जैदगी. कसो दिसता आतां? या पाद्रापा काळी जत्त ना, 2 पाकळ्यो तेंत म्हूण सोडल्यो. सॉरी. कसो दिसता आतां? आतां चप्पे जालें. बरो दिसता की ना? वडोलच्या की बरो की डल्ल? डल्ल इल्लो उणो जालो. आतां आनी इल्लें काडटा हांव. कसो दिसता? येब्बे हें घालें. वडोल कितलो बरो आसलो गुलोब, ताच्यो पाकळ्यो एक एक काण नायलो. आतां वडोल तुमची तोंडां बरीं फुलुल्लीं आनी आतां हो गुलोब पळोवन तोंडां इल्लें मोये मोरे बरी चप्पे चप्पे जावन आयल्यात. कारण कितें म्हळ्यार पाकळ्यो काडिल्ल्योच सोबाई उणी जाली. पोटा उजयता इतलो बरो गुलोब, इतलो सेबीत आसलो. आतां पाकळ्यो काडून पाद्रापान शा करनो जाल्लें. पोटा उजो येता, गुलोब पाड जाल्लो पळयतालो. मगाळ भाऊ भयणीनो, आमची फिरगजी देवान दिल्ली एका गुलोबा बरीच. ती सोबीत दी अपुर्बाची. आनी हांव आनी तुमी हर एकली एक एक पाकळी आसली बरी ह्या फिरगजीची. हर एकली गरजेची. हर एकली फिरगजी सोबाय दिता तांच्या ताल्यांता मुखांत, तांच्या आजारपणा मुखांत. आनी केन्ना एक एकच पाकळी पाड जाता, उसळटा, येता, तेन्ना फिरगज बरी दिसना. ती इल्ली उणी सोबीत दिसता. म्हणजे सोबाय ताची इल्ली उणी जाता. आनी कितें म्हणटात, ती हेरांक तितली सोबीत वा आदर्श रितीन वा सोबीत दिसना. आमकां जर ह्या गुलोबाच्यो पाकळ्यो काडटना इतलें बेजार जाता, तोंडां आमची मोरे ओर चप्पे जातात, तर येदी व्हडली फिरगज ह्या सोम्याची, जेजू क्रिस्ताची फिरगज. आनी आमी एक एकली भायर पडल्यार, एक एकले आमी झगडून पडल्यार, एक एकल्यांनी भाऊ बांदापूण एक कोटा विरोध सोडून ती फिरगज पाड केल्यार, सोबाय ताची काडल्यार, जेजू कितलो पटाव जायनाका? जेजू कितलें बेजार जायनाका? जेजू कितलें शाय म्हणनाका? मोगाळ भाऊ भयणीनो, ह्या गुलोबांत आयच्या कुंपरीच्या आयताराचो, भाऊ बांदापणाच्या आयताराचो अर्थ वा संदेश आटापला म्हणलें म्हाका सांगूंक जाय. आज कुशेन सांगता आमी हॅपी कोंपरी, हॅपी कोंपरी. आज कुशेन सांगता आमी हॅपी कोंपरी. नेक्स्ट आयतार, मुखल्या आयतारा स्वार्थान किमसून काडटा आमी एक एकल्याच्या बोगणांची पिंपरी वा एकवटाची पिंपरी. हें मनशा सैम. आज आमी आमच्या फिरगजीचो भाऊ बंदापणाचो आयतार वा एकवटाचो आयतार वा कोंपरीचो आयतार संभ्रमत आसतना आनी एक बरो आमकां आज अवकाश आसा. आज आमी आमच्या देसजींत क्रिस्ती एकवटाचो आयतार संभ्रमता. क्रिस्ती एकवट म्हणून सांगल्यार कशें फिरगजींत एकवट आमचे मदें कातोलिकां मदें, तशें सगळ्या पवित्र सभेंत प्रोटेस्टंट विविध पंगडांचे आसात वा मेनलायन इगर्ज मातेचे आसात. एक आसली जेजूची पवित्र सभा, ती वांटे फांटे जाली. वांटे फांटे जावन मस्तू 40 आनी 5,000च्या चड पंगड आसात म्हणून समिक्षा सांगता. कितले कुडके जाल्यात पळय. जेजून घडली एक पवित्र सभा ह्या फुला भाशेन आसली. कितल्यो पाकळ्यो चाचार कडेन तेणे शिंपडून गेल्यात. आनी पवित्र सभा ताची सोबाय उणी जाल्या. ताका कारण हांव आनी तुमीच. पवित्र सभा आमची चिंता, आमचो इगो, आमचे हगे, आमचे हट्ट. आनी आज आमच्या देसजींत आमी क्रिस्ती एकवटाचो आयतार म्हणजे सगळ्यांनी आमी एक दीस एक जावंक देवा लागीं मागचो दीस देखून आमचो एकवट फिरगजीचो संभ्रमत आसतना
सगळे आख्या पोविसाबाचे एकवटा खातीर आज आमी मागूंक आमकां आज उलो आसा. मगळे भाव भयणीनो, कोंप्री वा कोंप्रे ते कितें लॅटीन भाशेंतल्यान येतना कुंफ्रा म्हण येता. कुंफ्रा म्हळ्यार भावान सांगाता वा भयणी सांगाता, सांगातपण देखून भाऊ बंदापणाचो आयता. आनी इंग्लिशाक येता आसतना कॉन्फ्रेटर्निटी संडे म्हणटात, कॉन्फ्रेटर्निटी. आनी ताचे कोंकणी सायज म्हणटात रूप आमी कोंप्री स्वायतार म्हूण संभ्रमता, कोंप्री स्वायतार म्हूण संभ्रमता. आनी हें कशें गिम सांगल्यार काजाराच्या पयलें कशें करार आसता पळय, तशें एक व्हडल्या पेस्ताच्या पयलें एक संभ्रम. करार खंयच्या खातीर संभ्रमचो? काजारा पयलें गॅरंटी आनी एकामेका मोग आसा म्हणून व्यक्त करूंक दाखोवंक एक विटनस, एक साक्ष. तशेंच फेस्ता पयलीं आमी आमकां तयार करन फेस्त आमचो 10 जाणां मुखार दाखोवनचो. आमचो फेस्त आमचे एकवट असो संभ्रम. एक्चुअली आमी सगळो सांगाता मेळोन करतात. दाखोवचे पयलें एक करार आसा. हे करार आमी सांगात आसा म्हणून ते जेजू क्रिस्ताच्या एवकरिस्ताच्या सावळेंत आमी सांगात आसा दाखोवच्याक 10 जाणां कडेन दाखोवच्याक आमी आज संभ्रमचो. एका रितीन ह्या लग्नाचें कनेक्शन दिता आसतना ह्या आसोय कितें कोंप्री स्वायतार ह्या फिरगस फेस्ता आदलें हे करार म्हणी सांगेत. मगळे भाव भयणीनो, एकवट खंय आसा? एकवट खंय आसा गी म्हण आज आमी नियाळ करची गरज आसा. केन्ना एका फिरगजींत एक याजक लोक सांगाता मेळोन ह्या भोव पवित्र एवकरिस्ताच्या आल्तारी मुखार मागण्या सांगाता येतात. हात जोडून एकामेका खातीर मागतात, मोगान स्माईल दिवन शांती दितात आनी दुस्मनां खातीर केदाळ मागतात, सोडदोडी नासतात. थंय कोंप्री स्वायतार आसा. केन्ना आमच्या वाड्यांत आमी ल्हान क्रिस्तांव जमत हे सांगाता मेळटा, गरजेवंतांक समजता, सांगाता मेळोन 7 मिनटाचें विधान करता, पवित्र पुस्तकाचो नियाळ करता आनी गरजेन पावता. थंय कोंप्री स्वायतार आसा. केन्ना आमच्या कुटुंबांत आवय बापय, भाऊ भयणी, मालगडी सांगाता येतात, आल्तारी मुखार येवन हात जोडून मागतात. गांवांत परगांवांत आसल्यांक, याजकां खातीर, धार्मिकां खातीर, गरजेवंतां खातीर मागतात. आनी मागणें जाल्या उपरांत बेसांव मागतात एकामेका कितले आपुरबाय. आनी ताच्या उपरांत जेवणां सांगाता मेळटात, सूख दूख उलयतात. एका टेबलार एका मेजार बसून वा सांगाता बसून कुटाम सांगाता जेवतना. थंय आसा फिर ह्या कुटुंबाची कोंप्र वा कुटुंबाची कोंप्री स्वायतार. मोगाळ भाव भयणीनो, वावराच्या जाग्यार आमी वेपार वयवाट करचे कडेन वा आमच्या ऑफिसान केन्ना आमी सोडदोडीन बोगसून एकामेका समजून आसा. थंय आसा कोंप्र. थंय आमच्या संबंधान जावं पुरो घोव बायल, पती पतीन, आवय बापय, भाऊ भयणी ह्या संबंधान केन्ना समजणी आसा, सोडदोड आसा, बोगसाणें आसा, मोगाचे उतार आसा, थंय कोंप्र आसा. थंय कोंप्र आसा. देखून आज कोंप्रेचो आयतार आमी संभ्रमचो. फकत ती एक व्हिडिओग्राफी करतात म्हणल्या खातीर एक फोटोशूट न्ही, एक ड्रामा न्ही, एक कोंप्रेचो आयतार सुरू जालो तो मुग्दलो ना, तें तप्प. केन्ना आमी आतां सांगलें कुटुंबांत, वाड्यांत, फिरगजींत, वावरा जाग्यार, संबंदांत हें करना तेन्ना तवळ आयच्या कोंप्रेच्या आयतारा कांय अर्थ ना. कोंप्रीच्या आयतार अर्थ मेळचोच आमी केन्ना हेर कडेन ही कोंप्र जी येता त्या दाळा. आतां आमच्या फिरगजीक येवया. फिरगजीचो कोंप्रेचो आयतार म्हणटा आसतना फिरगजींत कोंप्र वा फिरगजींत एकवट पाठ करूंक कारण जावचे विशय कळ्ळे मस्त आसतात. व्हडली लिस्ट तासोंपर हांव एक 4 नमण्याचे क्रिस्तांव सांगता. हे 4 नमण्याचे क्रिस्तांव आमी जाल्यार खंयी आमच्या फिरगजींतली कोंप्र पाठ जाता वा आमचो एकवट भाव बांदापण पाठ जाता. कसले ते 4 नमण्याचे क्रिस्तांव ते हांव आनी तुमी सक्कडी कोणी आशेतांत पाद्राब सोडणे, सिस्टर सोडणे, काली लायक, बावार्थी म्हणे सक्कडी आमी जेजूचे हात पांयांनी कितें कान दोळे म्हळ्या उपरांत आमी सक्कडांक लक्ती जाता. 4 नमण्याचे क्रिस्तांव जे फिरगजींतले एकवट पाठ करतात. पयले कोक्के क्रिस्तांव. हे कोक्के क्रिस्तांव कोण गे म्हळ्यार गोता तुमकां? हांगा न्ही, कुळुरान न्ही, पयस दुसऱ्या कडेन गी. कोक्के क्रिस्तांव कोक्के बळे घालून तेलकें घालून ओडचें बळे. तांचे कोक्क्याचें काम केलें तेंकडे घाल ओडचें. ह्या कोक्के क्रिस्तांवांचें काम हेंच दाळे आनेकला ते जावन करनात. तांचें काम हेंच आकाळी आनी सुकाळी काम हेंत येतेल्यांक पांय धरून ओडचें. तांकां वसानांतलें बरें करचें. आपूण वसानान हेरांक वसोंक सोडनात म्हणजे बरें. ते कशें गी म्हूण सांगल्यार तो काले घेता सायबा, तो काले सहायक विगार गी, विगाराचो असिस्टंट गी, ताणें घाला घेचें, तिणें घाला घेचें अशें म्हूण सांगून येतेल्यांकी पंचर करून सोडटात आनी येतलोय येना. फिरगचे कोट बांदूंक कश्ट जाता. येतेल्याक पाड करून त्या कोक्के क्रिस्तांवान भाव बांदवपणाक व्हडलो फातोर मारला. आमी तशें जावचें नाका.
दुसरे नमुन्याचे क्रिस्तांव जे कोंबरू पाड करतात ते पहिले कोक्के क्रिस्तांव, दुसरे तिक्के क्रिस्तांव. हे तिक्के क्रिस्तांव कोण गे म्हळ्यार इल्ले क्रिस्तांव पळय तिक्के म्हणटात, तिक्के इल्ले. हे कशे गे म्हळ्यार कंचाकी नात ते तांणी येवचे एक सुरवेर तांकां वॉल दितना मागीर आपूण हाडचे उकूल मागीर रेट उकूल हाडचे. मोद हे कंचाकी नात आयल्यारी भायर रावन ऑर तांकां न्ही पयस रावन येचेत आसले आनी कंचाकी नांत म्हणचेत आसले आसात. कुळू रान्नांत दुसरे कडेन आसता जैतगी आनी हांचे कडेन विचारल्यार तांणी विचारचे हें 9 वरांचे मीस कितल्या वरां सायबा म्हूण. 9 वरांचे मीस आनी कितल्या वरां 9 वरां घेत. तुमचो विगार कोण तांकां गुत्त ना. विगार कोण घेतलो पाद्रा वाडो खंयचो गी जेजूचो वाडो जालें. जेजूचो वाडो म्हळ्यार जनरल आयले तांकां कालें गुत्त ना. तांचे रीत कशें म्हळ्यार एन्न पुदर दूजे इत्तंड राजे पाडी पाजे वर्षा खंयची पूजा तितलेंच. ते खंयच्याकी नांद म्हणचे बरी नो सर्ती नो बर्ती खंयच्याकी हे नांद. हे तिक्के क्रिस्तांव अप्रूप आयल्यार आयले नाल्यार ना. तांच्या धर्मांनी फिरगज वा कोंपरू उदरगत जायना. तिसरे पिक्के क्रिस्तांव. हे बारीक पिकलेले क्रिस्तांव. हे पिकले तर बडी पिकतात मात न्हिले कुसतात सयत. हे कशें म्हळ्यार चड येतात गरजेच्या की चड येवन सगळें पाड करचे तले आसतात आंगणांत दुसरे कडेन गरजेच्या की चड आनी तांणी सोदचें आपलेंच नांव म्हाकाच जायचें हांवें येस म्हणचे विगारान म्हजे कडेन मात विसारीचे हांवें मात्र करीचे हांव ना जाल्यार विगाराक खंडा पट्टे मांडे वेच्चा जाता शा खंय गेलो आमी सोदता म्हणलें बरी. आनी तांणी कशें म्हळ्यार तांणी सकाळां सांगचे आनी उरलें आव मात्र म्हणचे तसलें. हे इतर बडी पाड करतात फिरगस चड आनी आपणा वरवीं मात्र फिरगस चलता आमची चिंची न्हय फिरगस सोम्याचे. हांव फाल्यां मेल्यार ही फिरगस चलता पवी सभा चलता. हांवें शर्माव दिना जाल्यार आज दिजे म्हळ्यार दिता शिवाय दिना जाल्यार फिरगस चलची मोग एक वट चलचो चलतास. देखून आमचेरच पाती येवन आसचे तसले चड तेय तरेबडी पाड करतात. वांटून काण घेनात कांय वांटून काण घे आज ताका दिवया परवा हाका दिवया सकडा आमी वांटून करया अशें म्हूण सोमाण भाव केदाळे बरो. आनी निमाणे सुक्के क्रिस्तांव. हे सुक्के हांवें म्हळें कोक्के तिक्के पिक्के आनी सुक्के. हे सुक्के म्हळ्यार सुकलेले क्रिस्तांव. हे खंयच्याकी ना केदाळे रडचेंत म्हाका वेळ ना म्हज्या लागीं पयशे ना म्हज्या लागीं हें ना म्हज्या लागीं तें ना. तांचें खालें म्हळ्यार तांचें मागणें देवा म्हजें नांव गो ना म्हज्या लागीं कांय ना देखून हांव कांय दिना आमेन. तांचें मागणें मुग्दलें. हे असले थोडे आसतात आंगणांत दुसरे कडेन जैतगी आनी तांचे वरवीं कांय जायना. सुके क्रिस्तांव सुके बळे बातेले सुकले बरी तांचें कांय जीवसान येना. आज म्हाका तुमकां संदेश हे 4 नमनेचे क्रिस्तांव आमी जावंक नजो 4 नमनेचे क्रिस्तांव जाय नजो. तर आमी बरे क्रिस्तांव जावं कोंपरीचे क्रिस्तांव जावं आमकां प्रेरण खंय आसा. 2 प्रेरणात. पयलें प्रेरण खंयचें म्हळ्यार मोगाळ भाव बेनिनो देवाचें उतर. देवाचें उतर वर्तें प्रेरण आनी उडास दवरया देवाचीं उतरां फिरगस बांदच्याक वा फिरगस बांदावळीक सुत्रां. फिरगस कोणाची विगाराची तुमची गी एकल्याची गी दोगांची गी. हांव सांगते आल्तारितान फिरगस सोम्याची फिरगस क्रिस्ताची. तो मिस्तीक ताची मिस्तीक उडी तो मस्तक सिग्नल थंय ताणें येजे आनी हांव आनी तुमी सगळे विश्वे एकलो हात पाय तोंड दोळे आहले बरी विगार पियार वो आहले बरी तोंड आहले बरी तो सोम्याची उतरां उलयताने उलयचे ताणें दुसरी न्हय. आनी हेरांनी सोम्यातान आयले सिग्नल जे विगार उलयता और याजाक उलयता आनी हेरां पाळटात वा हेरां साकार दितात एकामेका सगळी कूड जेजूची मिस्ती कूड आपुरबायन चलता. देखून हेच्या पयलें वर्साक द्वितीय नियम पुस्तकांत आपुरबायन म्हणटा हांव हे प्रवादी विंचतलो म्हजीं उतरां ताच्या तोंडान घालतलो आनी जर तो प्रवादी म्हजीं उतरां उलयना जाल्यार तो मरतलो आनी तुमी आयकची उतरां ती आनी जो कोण म्हजीं उतरां आयकना विधेय जायना तो मरतलो. म्हळ्यार अर्थ आमी देवाच्या उतरां प्रमाणे जियेल्यार मात्र जीवसान सांबाळटा फिरगस सांबाळटा. आनी हाच्या सुवार्थेन त्या पुर्ब्याचे आसा जेजूचे उतरां आयकून सगळे विजमीज जावन गेले. खालें म्हणलें म्हळ्यार हे शास्त्री आनी फारिजांव बरी आमचो सोमी उलयना. जेजू उलयतना ताका खमांड आसा ताच्या उतरांक पावर आसा. मोगाळ भाव भयणीनो शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो तो सोमी ताच्या उतरांत जें कितें आमी हांगा वाचता ह्या आल्तारीर तो सोमी हांगा आयिल्लो आमच्या फिरगजीन वाड्यान कुटमांत
शब्द आसलो मनीस जाल्ले बरी ह्या आल्तारीतान आमचे कडेन पावना जाल्यार येना जाल्यार आमची कोंप्र तितल्या तितलीच उरता आनी ताका अर्थ ना कोंप्रीच्या आयताराक. पयलें प्रेरण हांवें म्हळें देवाचें उतर आनी दुसरें प्रेरण एवकारिस्त जो ह्या एक आल्तारीर त्या एक आल्तारीर थंय आसा एवकारिस्त मोगाळ भाव भयणीनो. पोरण्या सोल्ल्यांत सिनाय पर्वताच्या मुळांत तुमी म्हजे परजा आनी हांव तुमचो देव म्हणून म्हजे मुखान सगळ्यांक देवान सांगात हाडलें. निमाणें जेवण पळोवंक निमाणें जेवण सोम्याचें पयली कोंप्र ती पयली कोंब थंय सांगात हाडलें ताणें सगळ्यांक कितें टेबला मुखार आनी जो बापा थंय सोमेस्त एक दावन दितून मागलें ताणें कितल्या अपुरबायेचें. एवकारिस्त आमकां सांगात हाडटा. एवकारिस्त आमकां सांगात हाडटा कशें आमकां रक्त संबंध आसा तशें सोम्याचें रगत आनी मास येवतना आमी ताच्या रक्त संबंधांत एक जाता. सोम्यान एवकारिस्त घडलो ताच्या त्याग मारिफा ताकाच दिवन समर्पण त्याग केलो ताणें एकवटा खातीर. आज आमी त्याग करूंक आसा एकवटा खातीर. फिरगजीन तिल्ली सोडदोड केल्लो त्याग. कोणी आमकां खालें म्हणटा पण ना तो म्हणून दी हांव तोंड म्हणून घेत रावता जेजू खातीर सोंसता. कोणी म्हाका इल्लें इन्सल्ट करता इट्स ओके म्हणना हांव फाटीं ताका उतर दिना. म्हाकाय 4 उतरां दिवंक थांगता एक हात म्हाकाय पळोवंक थांगता पूण हांव तशें करना कित्याक सोम्या खातीर त्याग करता एकवटा खातीर त्याग करता. कशें केन्ना अशें जावं पुरो आमचें कितें तालेंता गांवचें वा सेवा दिवचें वा इल्ले पयशे आले आनी पयशे दिवचे असल एकामेका सोडदोडीन त्याग करता हांव तेन्ना मोगळ्या भाव भयणीनो आपुरबायचो एकवटाचें एवकारिस्ताचें मोल वा एवकारिस्ताचें प्रेरण आमचे फिरगजीन दिसता आनी आमी सगळीं एका फिरगजीन कोंप्र बांदता. कोंप्र कशें एका कुडीक काय जाल्यार दुखता तशेंच फिरगजींत काय जाल्यार सकाळांकी बोगाचें ते एकवटाल्यार मात भोगता. केन्ना एका कुडीच्या एका विश्व्याक सोबाय दिल्यार बरें वस्तूर गेल्यार सगळी पर्सनालिटी सोबीत दिसता. तशें आमच्या फिरगजीन एकल्याक खंय बरें नांव मेळ्ळ्यार एकल्या सन्मान जाल्यार एकल्यान बरें जाल्यार सगळ्यांकी सोबाय सगळ्यांकी संतोष पावचें तें येवचें फिरगजीन कोंप्र जाल्यार मात. तर मोगळ्या भाव भयणीनो आखेर करच्या पयलें उडास दवरया मस्त कडेन फिरगज इगर्ज बांदतना बारी एकवट आसता. इगर्ज बांदतना तुमची इगर्ज पळय इगर्ज बांदतना कितली सांगात येतात पयशे दितात सर्ती करतात खोल एकवट वाव सगळ्यां पळोवन म्हणटात खोल एक तांणी फिरगज बांदली आबा लोकांनींत मेळोन कशी बांदली कितलें काम केलें कितल्या आपुरबायची फिरगज. इगर्ज बांदतना आसचो एकवट फिरगज बांदतना उराना मस्त कडेन. फिरगज बांदतना जाय इगर्ज बांदूंक सुलाभ एक काटवण बांदूंक पयशे आयल्यार सांगात आयल्यार 2 वर्सां भितर काणमूक दियेत पूण फिरगज बांदूंक वर्सां येतात आनी तेंय एका उतरान करण्यान पाट जालें जाल्यार मोण दुखलें जाल्यार ती फिरगज बांदूंक आनीक वर्सां येतात. देखून इगर्ज बांदतना एकवट फिरगज बांदतना उरासय आनी तुमी तें केलां कुळुरान कळीत आसा कितले आपुरबायन दियेसाची गत देख दिल्या तुमी आपुरबायची कितले सांगाता येवन आपुरबायची फिरगज बांदता आसतना. हांव थोडे म्हयने तोकुरान जालो 7 म्हयने फकत 7 म्हयने आलो. तुमचीच शेजारची फिरगज आमची मोगाची भाऊ भयणी काली 7 म्हयन्या पयल्या दिसा ता निमाण्या दिसा पर्यंत तांची कारबारां पळयल्यार तुमकां कळटा 7 म्हयन्यांनी एका लेवलांतल्यान नॅक्स्ट लेवलाक करून सोडली. हांवें न्ही कोणी न्ही जेजूचो आदार त्या लोकांक सांगात येता आसतना हें म्हणजे ही कोंप्र 7 म्हयने कोंप्रता आसली ते आमकां दिसाक 100 जाणां 40 जाणां 50 जाणांक आमी रांदतेले हांव सदांय म्हणलें बरी 7 म्हयन्यांनी काले म्हणटात नॅक्स्ट लेवलाक करून सोडली फिरगज कित्याक आमी सांगल्यार तें कोंप्र आसलो एका दीस आसूनय सदांचो कोंप्र आसलो सांगाता मेळोन येतलो. मोगळे भाव भयणीनो कोंप्र म्हळ्यार ते आमी सांगाता येवन जियेत आसतना आखेर करच्या पयलें एक ल्हानशी काणी सांगता तुमकां आनी आखेर करता कोंप्र बांदची कोण्यांक गी म्हणून. कोंप्र बांदची विगारान गी कोंप्र बांदची और फिरगज बांदची गुरकारान गी और देसेच्या वडिलांनी गी और आयल्या शर्मोंदीच्या पाद्रावांनी गी कोणें म्हण सांगचे खातीर हांव तुमकां एक ल्हानशी काणी सांगून आखेर करता. एका गांवांत एकलो व्यक्ती आसलो एका फिरगजीन आनी तो विगाराड एक दीस आयलो कालें फादर आमच्या फिरगजींत वाड्या जमतीक लोक येनात मिसाक लोक येनात खंयच्याक येनात कालें करचें म्हणटाय सायबा तशें जाल्यार विगारान विचारलें. तो म्हणालो एक बरी आयडिया दिता फादर तुमी गवळी परिशद आसा इतले गुरकार आसात हें आसा तें आसा पुरो आसा फिरगजीन इतलो एकवटा म्हणटा आमी एक करया सगळ्या फिरगजीच्या बाउंड्री खाव उरतावन येणे इत्तून तांणी बावी मुसर आनी तेणें तान इशीन मुसर थंय कोट्टार चौकी मुसर कार्पेट घाल्या बरी कर रेड सोबीत मोमो कार्पेट घाल्यार सगळां येवंक पुरो कित्याक चलोवंक खुशी जाता नाजाल्यार सगळ्या कांट्या तोपतात न्हय. देखून येनात कोण ना देखून आमी सगळी एक कार्पेट घालया म्हणालो व्हडलें भाशण घेवन गेलो सगळें आयकलें खंय पाप विगारान निमाणें म्हणालो खंय आळे सायबा
एक व्हडली कार्पेट घालून कितले खर्च दीत हे 5 करोड जाय पडटीत फादर आमकां व्हडली विशय गी फादर ती काय आले म्हणटा तुमी आमकां व्हडले विशय नाही जावं बरो पण 5 करोडाची कार्पेट घालच्या बदलाक सकाळी 100-200 रुपयांचो वाणो घाल्यार कशो ताका ट्यूबलायट पेटलो मोगाळ भाऊ भयणीनो गवळी परिशदेन विगारान कार्पेट घालून फिरगस बांदूंक जायना आमी सकाळी वाणो घालून फिरगस बांदची म्हळ्यार अर्थ आमची जबाबदारी हर एकल्यांची एकल्याची हांव म्हजी फिरगस म्हज्या हाती देवान दिल्लें काम हांव जिवंत आसता पर्या म्हजी फिरगजीक म्हजें बरेंपण करचें हांव करता हर एकल्यांनी हांव करता म्हजी वावण म्हजी पावट कितें वा म्हजें कार्य कितें तें हांव करता म्हणून केलें जाल्यार कितले अपुरबाय सकाळी केल्ले बरी जालें आनी फिरगज अपुरबायन बांदले बरी जाली आयचें किर्तन आसा सरस्परसो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां दारूण करनाकात आज तुमकां ताळो एक सोमी आयकता जाल्यार पुता म्हजी फिरगस म्हजी मिस्तीक कुडी तुमच्या हातान दिल्ली सकाळी तुमी हाताक हात म्हणून बांदिजे आनी सोमेस्तानी एक जायचे म्हणून म्हजी आशा म्हजी कोंप्र थंय आसा करताय गीम सावाल विसारले जाल्यार म्हजी आनी तुमची जाप खंयची आमी साजी सारूंक जाय आज एक करया होमवर्क इतलेंच जर आमी कोणायकी दुखयलां जाल्यार जर आमकां कोणाडे सामाना जाल्यार वाड्यांत वा फिरगजीन शेजार कडेन सामाना जाल्यार गवळी परिशदेंतल्या आनी एकल्या कडेन आमकां सामाना जाल्यार खंयी ताचेर राग आसा म्हाका वा ताणें म्हाका दुखयलां म्हणलें बेजारें आसा जाल्यार आज एक ताका फोन करया नाजाल्यार एक मॅसेज करया नाजाल्यार आज पुरशांव जावन फाटी येताना ताका सेकंड दिवया आनी म्हणया आले सायबा तुका हांवें दुखयलां सॉरी मोतीन दवरनाका वा एकामेकाक सॉरी म्हणच्यान वा एक हग्ग दिवच्यान पुटलून धरच्यांत आनी सोडधड करच्यांत मोगाळ भाऊ भयणीनो खरी कोंप्र आसा त्या न्यायच्या दिसा अर्था ना जाल्यार हांव आनी तुमी येतल्या मीस भेटयतल्या जेवण जेवतल्या पुरशांव करतल्या दाजारा मुखार शो ऑफ जातलो काळजान कांय बदलोवचें ना फिरगस उदार जावचें ना आज बॉल आमच्या कोर्टांत आसा चॉयस इज आवर्स आमेन उबे रावया आमचो भावार्थ आमी उसारया सतमंतान देवा सर पदवीदारा बापा सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जो पवित्रत्म्यान गर्भे संबोलो हांव कुवार बरी येतान जल्मलो पोंस पेल ताका ताणें कश्ट असले ताका कुर्सा जोडलो तो मेलांत कनिके पिल्लो तो मेल्ले मध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवन जालो सर्गार सोडलो सर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्या बसला थंय तां जिवानी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमंतां पवित्रत्म्या कथोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकांचे बक्षाने कुडींचें जिवनपण सस्नाचें जिवीत आमेन मोगाळ भाऊ भयणीनो फिरगजे खातीर कुटुंबा खातीर वाड्या खातीर आमच्या मोगाच्या बांदावळी खातीर भाऊ बांदपणा खातीर आमकां आसा ती मागणी तो मोग शिकयल्या सोमया मुखार भक्तीपणान दवरया सर्गींच्या बापा पवित्र सभेचे वडील पापा साहेबाक सर्व गवळी बापांक याजकांक आनी धर्मिकांक तांच्या बेसान तिरासान सांबाळून क्रिस्तांव कुटुंबां बागेवनपणाच्या वाटेन चलोवन व्हरूंक तांकां बेसावांनी बरमून मागता जबाब राजकीय क्षेत्रांत वावुरच्या सर्व आमच्या भावा भयणींनी लोकांच्यो गरजो समजून तांकां कुमोग करीशे आनी प्रत्येक जावं दुबल्या धाकट्यातय चड उदार जायशे आदार दी म्हूण मागता आज आमी कोंप्रिसो आयतार आचरण करतना हांव म्हजे आनी क्रिस्तांवांक माच मुल्लो स्वार्थ सांडून आमच्या भावारी आसच्या अक्रिस्तांव भाव भयण्यांतय आमी उदार जावन आनी सेवेचे करण्याद्वारे तुज्या पुताची ओळख तांकां दिवंक कृपा दी म्हूण मागता
आमच्या पिरगजेंत वावर करच्या गौलीक परिषद आर्थीक परिषद गुरकार प्रतिनिधी आनी सर लायक मुखेल्यांनी पिरगजेच्या उदरगते खातीर वावर करता आसतना तांकां बरी भलायकी सुख संतोष तृप्ती आनी समाधान दी म्हूण मागता हांव. आमच्या फिरगेजीच्या सर कुटुंबांतल्या सांद्यांक तुज्या हाती समर्पिता. तूं तांचेर आशिर्वादांचो शिवर वत. कुटुंबांतल्या सर सांद्यांनी फिरगजेन क्रियाळ भाग घेवन जिवाळ आनी आशिर्वादांनी भरलेली फिरगज बांदून हाडूंक आदार दी म्हूण मागता हांव. आज येवकारिस्तांतय मोग परगटून काडचो पुरशांव सौम्यतेय आमकां लागीं हाडूं. जिणयेच्या पयणार सौम्याचो सांगात आमी सुखयनाशे या वरवीं उजवाड लाभूं. या भक्तीच्या आचरणाक कुमोग केल्ल्यांक भक्त परगटलेल्यांक वावर केल्ल्यांक आनी हजर जाल्ल्या सपनाक तुजे दयेन आनी मोगान बर म्हूण मागता हांव. हे मागणे करता तुका. ह्या वेळी आमकां दुखयल्ल्या बसत कोणें आमचें नांव पाड केलां, कोणें आमकां समजुनांत वा कोणाक आमी दुखयलां, कोणा विशांत आमी गरज नासतना वायट उलयल्या त्या सगळ्यां बसत मागया. सरस्पर देवा, ही आनी आमची सबार मागणी तुज्या पांयांतली दवरता. गांवांत परगांवांत आसल्या आमकां सगळ्यांक की तुजें बेसांव दी मागता आसतना मरण पावल्ल्या आमच्या भाव भयणी सासणीक विशय वचून दी. आमी जर तुजे कडेन मागना आनी कोणा कडेन आमी मागचें, जो तूं आमकां दिनाय आनी कोणें आमकां दिवचें. देखून व्हडा पातयेन आमी मागलें, तुज्या व्हडा मोगान वेळा काळा सरी जावन आमकां तो फावो कर. आमच्या फिरगसेक परतून सडय. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन.
म्हज्या मोगळ भाव भयणीनो भुरग्यानो म्हज्यान तुमचें बलिदान त्या सर्व पदवेदार देवा बापाक मांडटा तसलें जावं म्हणून मागात. सर्वेस्पर आमी तुजी साकरां तुजे वेदीचेर दान हाडून दवरता. प्रसन्न जावन ती मानून घे आनी ती बदलून तांचे वरवीं तुजी सळवण आमकां लाभय. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुव्या. सर्वेस्पोरक आमच्या देवा दिनवासुव्या. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूं फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. पातकी मनशाची दया करून ताणें हांव कुंवार मुरयेतावन जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासण्याचें जिवीत ताणें आमकां जोडून दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दळबारां सांगाती तुजे मायमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजें तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण जाता. उदेन ते तावन अस्तम ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक काशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कलतेपणी आमी मागणें करता तुका बेटोवच्याक आमी आडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची साजना पळोवन आमी हो संस्कार समरमता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी ताणें म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणचे. तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी ताणें म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचे बोक्सांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात.
बावडता सो गुट परगटुव्या. बापा, आमच्या सोडवणे बसो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरणासो, ताच्या अनंतबरीत पुनर्जिवंतपणासो आणि सर्गा सोडण्यासो आमी भक्तीपणी उडास करता. आणि तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजाने जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान समर्पिता. जे बलेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगास जोडल्या, तीच बलियेतान तुजी पोवी सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां तुज्या पवित्रात्म्यान बर. आनी जेजूसोवे एक कूड आनी एक ओत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भासायलेलें तशें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोवभगेवंत आमकां मरयेच्या तुज्या भगेवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळव. तांचे विरवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी पिटर पॉल आमच्या गवळी बापाच्या सांगता पवी सभेच्या समेस्त गवळे आनी मणयाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवी सभेक भावार्थांत आनी प्रितीमोगांत थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुज्या इश्टगातीत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगून सस्नाक दादोशी जातेल्या म्हणून आमकां बरवसो आसा. आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. मोगाळ भाव बेडीनो, आमकां सोम्यान मागून शिकयला आमच्या फिरगजेचो एकवट आसा तो आनीकय सोडून दी म्हणून. एकवटाचो दातार आदर्श सोम्या कडेन मागून ताणें शिकयलें मागणें आमी आतां ताका भेटोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास तूं आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता. पातकां बुगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय तूं आमकां लाभय. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अतिरेकतलें आमकां तुज्या उदार काकुळटेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हळें
तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. सोमी आमच्या पातकांचेर न्ही, पूण तुज्या पवी सभेच्या त्या व्हडा भावार्थाचेर तूं दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोमयाची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं. दोन नमुन्याच्यो शांती आसात. एक मोगाची शांती जी कोंपरीच्या आयताराक सूट जावची, फिरगस बांदची, बरें स्मायल दिवन तोंडा तोंड पळोवन दिवची, मोगाची शांती. आनी एक वागाची शांती जी तांकां पळयतना स्मायल ना, केदाळे मंडे बेच्चात, तोंडी पळयनात, कांय ना, दुरगुट्टू म्हणटात पळय तशें. खंयची जाय आमकां आज, मोगाची शांती की वागाची शांती? मोगाची शांती. बरें करना, स्मायल दिवन तोंडा तोंड पळोवन जेजूच्या नांवान शांती दिवची. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, पळयात हांगा देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती जेजू क्रिस्तू हो. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सगळां सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. Jesu
प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सडवण्याच्या या जेवणान तुझे जिवीत आमकां दिताय आनी सासणाच्या सुखा पावूंक आमकां आदार फावो करताय. या तुझ्या देण्या वरवीं खरो भावार्थ सदांच तीर उरो आनी वाडत वचो हें आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. भोव पवित्र आल्तारेर या भोव पवित्र मंदिरांत या भोव पवित्र वेळार आमचे मुखार आजार आसच्या पवित्र 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 आसच्या संपूर्ण त्रिएक देवा, म्हज्या दिम्यांनी तुका हांव प्रणिपात करता. म्हज्या उतरांनी तुजी स्तुती हांव करता. म्हजे दोळे तुजेर हांव कंसयता आनी म्हज्या जिविताक म्हज्या फुडाराक बेसांव मागता. म्हजी मत तुजेर कंसयता. म्हज्या फाटलें जिवीत नियाळून ह्या भोव पवित्र आल्तारी मुखार दवरून तुजो मोग नियाळता. हे म्हजें काळीज तुका नियाळू. ह्या काळजान ह्या वेळार हांवें बघून आसो तुजो मोग घडये घडये नियाळूंक, त्या मोगाचें स्वादीकपण भोगूंक
म्हाका फावो केलें देखून तुका अर्गां दिता. सोम्या जेजू, ही फिरगज, ही पवी सभा, हो करप भावार्थ, तुज्या कुर्साचें बोळ, तुज्या येवकरिसाचें बोळ, तुज्या भोव पवित्र उतरांचें बोळ आमचे थंय आमच्या फिरगजीन तुवें दाखयल्ले पासत तुका आमी स्तुती करता. आज आमी 10 जाणां मुखार तुका आमचो देव म्हूण परगडटा. पुरशांवार तुका आमी व्हरता वास. न्हय फकत पुरशांव तो, बगार आमच्या भावार्थाचो कुर्त तो. आमी तुजे तान आयिल्ले हांव तुजे थंय येता हांव आनी ह्या संवसारांत आमी यात्रीक म्हणून दाखोवनचो अपुर्बेचो संकेत. ह्या पुरशांवाक चलतना म्हजे पांय मेटा आनी मेटा जोगतना, म्हज्या कुडींत घाम येतना, हांव कंतारा म्हणून मुखार येतना, पुरशांव आयलो गी वा सोम्याचो साक्रामेंत खंय आसा म्हणून सोदतना आनी 10 जाणांनी आमकां पळोवन, आमची भक्त पळोवन हे बरे क्रिस्तांव म्हणून आमकां लेखतना हांव म्हाका न्ही तुका परगडटा. तुका परगडटा सोम्या, ज्या सोम्याक 2000 वर्सां आदीं त्या कालवार पर्वतार कुर्सार उमकाळ आयलो आनी 10 जाण हांसले पळोवन ताचे कडेन कुर्साच्या मुळांतय रडोवंक जाणां नासलीं, बारीच सुवणी आसली एक दोगां तेगां, पूण ताका हांसोवंक वाटेरेचे मस्त जण आसले. पूण आज सोम्या हांव आनी म्हजे भाव भयणी तुका पुरशांवार व्हरता आसतना हेरांनी हांसचे बरी न्ही, बगार तुजे मुखार हात जोडचे बरी. ह्या क्रिस्तांवांचो आनी सगळ्या संवसाराचो देव आनी धनी म्हणून परगट करण तुका मान करचे बरी व्हरूंक आशेता. आमच्या पुरशांवाचेर बेसांव घाल, आमच्या यात्रीक पयनाचेर ह्या संवसारी जिविताचेर बेसांव घाल. मागण्या वेळार खंयच्या देवा मुखार आमी हात जोडन आमकां हें दी तें दी म्हूण मागता गी, तो देव हांगा आसा. जो सोमी म्हाका आनी तुमकां ताचे निमाणे तेंबो पर्यंत ह्या धरणीर गळोवन सोडवून दिल्लो हांगा आसा. एकवटाचें लिसांव दिल्लो येवकरिस्तां मुखांतर आमकां आत्म्या घटाय दिवचो आनी ह्या भोव पवित्र आल्तार आमच्या लागीं उलोवन आमकां जिविताक उजवाड दिवचो, आमच्या मेटांक दिवो दिवचो सोमी हांगा आसा. आचाकी वर्तें देणें खंयचेंय आमच्या जिवितांत ना. ह्या वेळाच्याकी व्हरतो वेळ दुसरो खंयचोय ना. संवसारांत आमी रास उतरां उलोवयेत, पूण ह्या सोम्या मुखार आमी करचे सुत्याचे एक कंतार चड मोलादीक. आमी ह्या संवसारांत 100 वर्सां जियोवयेत, पूण त्या 100 वर्सांच्या की ह्या सोम्या मुखार आमी करसूनचो 1 घंटो वा थोडो वेळ चड मोलादीक. हें समजून आमकां आमी तयार करया. हो पुरशांव जावं दी आमकां बेसांवाचो एक अवकाश. हो पुरशांव जावं दी आमकां सोम्याक साक्ष दिवचो एक अवकाश. हो पुरशांव जावं दी हर एक मॅट आनी मॅट काडटना एक मॅट आमच्या फिरगजी खातीर भेटोवन दिवया. हे फिरगज आमकां ज्या फिरगजींत आमकां वॉल दिल्लें, ज्या फिरगजींत हांगा आल्तारी मुखार आमकां सकाळां आमकां अन्न सक्रामेंत आमी घेतले आनी ज्या फिरगज ह्या सोम्याच्या आल्तारी मुखार आमकां एक दीस निमाणें हाडटात गी, ही फिरगज हें देव तेंपल हो एकवट बऱ्यान राग देवा म्हणून आमचे हात जोडून आज आमी मागचो वेळ ते आमी करया. देखून मोदें उठोन नाकात कोणी, केवळ फाटल्यान तान मात्र उठोन वचे.
जयतु जय क्रिस्ता 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 ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ನನಗೆ ದೀಪವು ಬಾಳಿಗಾದಾರ जयतु जय क्रिस्ता जयतु जय क्रिस्ता जयतु जय क्रिस्ता ನಿನ್ನ ಪೂಜೆಯು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯವು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ದ್ವಾರ के द्वारा स्वर्ग के द्वारा जयतु जय क्रिस्ता 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 ನಿನ್ನ ದೇಹವು ನನ್ನ ಭೋಜನ ಆತ್ಮಕಾಹಾರ जयतु जय क्रिस्ता 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 Su
स्थाने दिमी घालची सोम्या स्थाने दिमी घालची मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या सोम्याक आमच्या देवाक आमच्या धन्याक आमच्या सोडवणदाराक आमी परगट रितीन उक्त्यान मान करन हेरांक हो आमचो देव त्रिएक देव हाचेर आमी पातयेतांव हाचेंतल्यान आमी आयल्याव हाचेंत आमी येतांव म्हणून धैर्यान परगटून आयल्या. आतांचो वेळ इल्लो वेळ मागणे पेसांवा खातीर आनी त्या उपरांत समर्पणाचें एक गीत गावन आयच्या दिसाचो सगळो संभ्रम आमी आखेर करता. वेळ वो मागणे आसो तिमेर आमी आसांव त्या सोम्या लागीं मागया ह्या आमच्या फिरगेचे खातीर पवित्र सभे खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर आमच्या भुरग्यां खातीर आमच्या पती पत्नी खातीर मालगड्यां खातीर कितें जाय तें आवयच्या गर्भांत आसच्या पिंपऱ्यातावन मोरणाच्या तणीर आसच्या हर एका व्यक्ती पर्यंत पयनार आसल्या व्यक्तींक निराशी जाल्ल्यांक जीवघात करच्या स्थितीर आसल्ल्यांक कश्टार आसल्ल्यांक पिडेंत आसल्ल्यांक अवघडान सांपडल्ल्यांक हांतुळणार आसल्ल्यांक जिवीतच नाकाम जाल्ल्यांक भावार्थ सांडल्ल्यांक कुटुंबांत समाधान ओगडायिल्ल्यांक वांटे वांटे जाल्ल्या कुटुंबां पासत सोडदोड नासतना एकामेका काळजांत पयस आसच्या घोव बायलां पासत वडिलांक गौरव दिनातल्या भुरग्यां पासत भुरग्यांची जतन घेनातल्या आवय बापाय पासत मोसरान रागान हटाक पडलेल्या भाऊ भयणी पासत हो तो वेळ मागसो मोग दी म्हणून मायपास दी म्हणून बोगसाणें दी म्हणून सोडदोड दी म्हणून खालतेपण दी म्हणून भावार्थ आणि भावार्थाच्या जिविताची रूस दी म्हणून
मागीर आमच्या फिरगजे पासत आमच्या याजकां पासत येदोळ सेवा दिल्ली आतां सेवा दिवन आसच्या पासत आमच्या धार्मिकां पासत आमच्या संस्थां पासत आमच्या आयोग आनी संघ संस्थां पासत आमच्या इस्कॉलांनी तातूंत शिकोवच्या सर्व शिक्षक शिक्षकेतरां पासत भुरग्यां पासत आमच्या गवळी परिशदे पासत उपाध्यक्ष कार्यदर्शी गुरुकार कितली सेवा दितात फिरगेजे पासत आमच्या फिरगजीक दान दिवच्या दानी पासत फिरगजीक एका नंतर एका रितीन कुमोक केल्ल्या हर एकल्यांक ह्या आलतारी मुखार हाडून त्या सोम्या कडेन मागया सोम्या एक बेसांव तुजें तांकां तितलें पुरो मागीर आमी फिरगजेच्या बरेपणाक वावुरच्या आमच्या परगांवांत आसल्या सांद्यां पासत गांवांत ते पयस आसात कुटुंबांत ते पयस आसात एक सुरपण तांकां तरबडी बगता मस्त वावंट आसा जाल्यार ते काम करतात दान दितात गांवांत असल्या दानी पासत पतीन मागून दिया सरी एका पती पासत भुरगीं मागोवन दी तांच्या आवय बापाय पासत वडिलां मागोवन दी तांच्या भुरग्यां पासत भाऊ भयणी एकामेका पासत वाड्या घरां पासत तुमच्या गुरकारां पासत आज सोमी आमच्या गांवांत ताका आमी एक बोवाडो घालून हाडलो जाके वाक म्हणली उतरां आज ह्या घरा बाचावी आयल्या म्हणलें बरें आज सोमी म्हणून दी आज ह्या गांवा बाचावी आयल्या आमी पुरुशां वरान येताना जिंकोन सोम्या मुखार एक हात जोडल्यात ज्या कोणें सोम्या मुखार भक्तीपणान दोळे दोन पळयला ज्या कोणें सोम्या मुखार एक नमस्कार केला तांकां हर एकल्यांकी 100 वांट्यांनी बेसां आनी त्या सोम्याच्या मुखल्यान चल्लेल्या आमकां हर एकल्यांकी ताचें धाराळ बेसावा प्रत्येक जावन फाटल्या वर्सांत आमच्या फिरगेचें देवादीन जाल्ल्यांक आदल्या वर्सा ह्या दिसा ती आसली आनी आयच्या दिसा ती सरगार आसात पूण पाती येता आमच्या कुटुंबाचे सांदे तांचे पासत आमी मागया सासणीक विशय तांकां दी म्हणून सोम्या जेजू तूं आमचे सवे राव सरापयांतलें विघ्नांतलें अवचित मोरणांतलें अवघडांतलें विकाळ सक्तींतलें वायट करतल्यांच्या घातांतलें सैतानाच्या पासांतलें दुस्मनाच्या हातांतलें आमकां राखून सांबाळ तूं आमच्या वयल्या राव आमकां आशिर्वाद दिवच्याक आमच्या मुखल्यान वच आमची वाट व्हरच्याक आमच्या देगेन राव आमकां सांगात दिवच्याक भितर राव आमकां कुरपा दिवच्याक आमच्या फाटल्यान राव आमकां राखून सांबाळच्याक तुज्या भोव पवित्र क्रिस्ताच्या नांवान आमचें समर्पण तुका करून आमच्या कुडीच्या विश्वांचें संपूर्ण समर्पण आमचें मन आमचें काळीस तुज्या पांयां तळी दवर एकामेका पासत मागून मोगा माईपासा पासत अत्रेगून बोक्साने खातीर मागून आमचें तें उणेपण आनी आमचें बरेंपण सगळें तुज्या पांयां तळी दवरून आमकां बेसांव दी म्हणून आज आमी मागत्या प्रत्येक जण आमच्या राष्ट्रा पासत पवी सभे पासत ताच्या मुखेल्यां पासत तुज्या गोपांत तुज्या हातांत आमी ओपून दिता सोम्या सोम्या प्रत्येक एक मागणें आमच्या भुरग्यां पासत युवाजनां पासत पवी सभेचो फुडारती फिरगजेचो फुडारती आमच्या कुटुंबाचो अलंकारती तांकां बरी भलायकी दिवन बुदोवन गाय दिवन शाणेपण दिवन बऱ्या इश्टागतीन तांकां राखून सांबाळ म्हणून एक विशेष मागणें आज आमी करते आसा कित्याक आमचीं भुरगीं आमकां जाय आमची युवजनां आमकां जाय आमची मालगडी आमकां जाय म्हाका भाव भयणीनो तुमकां कितेंय गरज आसा विशेष रितीन वा ह्या दिसांनी तुमकां कितेंय दोस्ता ते सोम्या मुखार ह्या भोव पवित्र वेळा पांयां तळी ताच्या दवरा ह्या फिरगेचें सेवा दिवच्या धार्मिकां पासत मागया तुमकां जाय तर दिमी घालयेत ना तर तुमी बसयेत समर्पणाचें गीत गावया आनी उपरांत बेसांव आमी घेवंक आयते जावचें हांव हें गीत तुमचे खातीर गायतां तुमी म्हज्या फाटल्यान तें गावचें जाय तर तुमकां बसयेत
तुका नियाळू मन मोजें तुका वाकणू तोंड मोजें म्हणया तुका नियाळू मन मोजें तुका वाकणू तोंड मोजें तुका बघून जिवीत मोजें सर्वेस्पोरा आयक हे मागणें तुका बघून जिवीत मोजें सर्वेस्पोरा आयक हे मागणें तुका बागवंदी मान मुजो तुका कुरसुंदी वेळ मुजो तुका बागवंदी मान मुजो तुका कुरसुंदी वेळ मुजो तुका जोरुंदी जीव मोजो देवा म्हाका दी मोग तुजो तुका बागुंदी जीव मोजो देवा म्हाका दी मोग तुजो तुका पळेवंदी दिश्ट मोजी तुका गाजोंदी जीत मोजी म्हणया तुका पळेवंदी दिश्ट मोजी तुका गाजोंदी जीत मोजी तुका सपनेवंदी न्हीद मोजी सर्वेस्पोरा जावं कुशी तुजी तुका सपनेवंदी न्हीद मोजी सर्वेस्पोरा जावं कुशी तुजी तुका जोडून दीत हात मोजे तुका आयकून दीत कान मोजे तुका जोडून दीत हात मोजे तुका आयकून दीत कान मोजे तुका समजून दीत कश्ट मोजे देवा वोले आय भक्तांचे तुका समजून दी कश्ट मोजे देवा वोले आय भक्तांचे तुका नियाळू मन मोजे तुका वाकणू तोंड मोजे तुका नियाळू मन मोजे तुका वाकणू तोंड मोजे तुका बघून जिवीत मोजे सर्वेस्पोरा आयके मागणे तुका बघून जिवीत मोजे सर्वेस्पोरा आयके मागणे सर्वेस्पोरा आयके मागणे सर्वेस्पोरा आयके मागणे सर्वेस्पोरा आयक हे मागणे मोगाळ भाव भयणीनो सोमी आमकां बेसांव दिवंक आयतो आसा आमचेर प्रसन्न जाल्लो सोमी आमकां मांडवल्लो सोमी बायलें रूप तो पळयना काळीज तो पळयता आज एकवट आसो माया मोग आसो सोडदोड आसो बोक्सान आसो निचे वामी केला जाल्यार सोमी म्हणटा हांव तुमकां बेसांव दितां दिमी आमी घालया त्या सोमयाच्या बेसांवाक तयार जावन येद्या व्हडा सक्रामेंता म्हणलें गीत गावया
ना वाड्या आमेन. प्रार्थुया. देवा विचित्र साक्रामेंताकाल तुझ्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूं आमकां दयेन तूं फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना. आमचो भाऊ बंदपणाचो आयतार कोंप्रेचो आयतार आमी संभ्रमलो. विशेष अनुभव हांव चिंता हर एकल्याक तुमकां जाला आनी आस ह्या सगळ्या संभ्रमाचो प्रधान ह्या सावन आमच्या सांगाता मिसाचें बलिदान भेटयलेलें आनी शिकोवन डायरेक्ट आमकां शिकोवन दिवन कोंप्रेचो आयतार म्हणल्यार कितें भाऊ बंदपण आमी खंयच्या रितीन आमी फिरगचेंत जिवंक जाय म्हणल्या विशयांत आमकां शिकोवन दिल्लें म्हणून एक बाप रुपेश मारता. आमच्या कोडयाळ दिवसीचें अधिकृत कोंकणी पत्र दापताळी आमचें राखणो हाचे ते संपादक जावन ते सेवा दिवन आसात. पद्राप गांवांत ते बेळतंगडे फिरगजेचे आनी सभार फिरगजेचे वावर केल्लो तांकां अनुभव आसा आनी लागींच तोकुरांत तांणी नावालां केल्या लोकांक तांणी प्रोत्साह दिवन थंयसर केल्लें नावाल जालां. आनी पद्राप बरो बरोवपी उलोवपी आनी बरीं कावनां बरोवच्यान बरें हुशार आनी कावनां मरिफात कितें विशय तिळशेचे तो संक्षिप्त रितीन सारके रितीन तिळसोवची शती पद्रापाची आनी बरोवपांत कांय उणें ना. बरोवप ताची तुमकां रखण्या ह्या दिसांनी वळोवंक मेळटात. रखणो संपादक जाल्या उपरांत रखण्याची इल्ली दिशा इल्ली बोरी जाली आणखी सडीत रितीन सबार नवी नवी रितीची लेखनां थंयसर आमकां वाचूंक मेळटात आनी अशें पद्रापान मस्त वावर ते करन आसा. तशेंच आज आमी म्हळें क्रिस्तांव एक तर असो आज आयतार संभ्रमता आनी पद्राप सगळे दिवचे क्रिस्तांव एक तर आयोग आसा ताचे ते कार्यदर्शी ह्या मुखेली त्या आयोगाची तशी दोन सेवा दिवन ते आसात. तांचो उपकार पडटा पद तुमकां देव बरें करूं. तुमी हांगासर येवन आमकां ह्या संभ्रम तूं दोडतो केल्ल्या खातीर तुमचो उपकार पडटा. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना तुमच्या सगळ्या मिसावांक हांव सर बरें मागतां. एकच मिनट पयल्यान पयलें म्हाका आपयल्ल्या तुमच्या वेगार बापाक आनी तशेंच बाप अरुणाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. सुडसुडीत पुडपुडीत पदरापा तुमकां हुशार आनी मोगाळ पदराप आसात. गोड गोड पदराप आसले बरी तांचो बरो फायदो जोडा आनी कितें म्हणटात आत्मीक रितीन आनी हेर सगळ्या रितीन बरें करून वाडा. तुमची फिरगज उबार आसा. खुशी जावचें म्हाका रेपट येताना अशें हें करून वयर पळोवचें. आमी आशेवचें तितलेंच तुमची फिरगज आनीकी उबार खंयच्यात इगर्ज उबार आसा फिरगजी उबार आसा आनी किती उबार म्हणजे सगळ्यांक देखी बरी सगळ्यांनी अशें कुळूर म्हण पळोवचें बरी तसले एक अपुर्ब्याची देखीवंत एकवटाची फिरगज बांदून हाडा म्हणून आज खंडीत म्हजो आयचो तेर्स तुमचे खातीर भेटयता म्हणून प्रॉमीस करता. राखणो एडिटर हांव तुमकां खंय मनी बघता जाल्यार कांय वासीजे म्हणून राखण्याक वर्गणी करा जाल्यार पदरापाटे सांगल्यार जाता. ना तर शेजार वचून बागिल्ले बडया पूण आयकरे राखणो आसा जाल्यार थंय वयर डिजिटल पेमेंट आसा नाल्यार बिस्पाचे कडेन येवंक थंय करियेत नाल्यार म्हाका फोन केल्यार जाता. आमी वर्गणी खाण घेता. पदरापाडे दिल्यार जाता. देव बरें करूं. तूं परमिशन आसतना सांगूंक जायना न्ही पदरापाडे दी पदरापाड उदार म्हणा पदरापाडे दिया आनी खंडीत जावन तुमकां वायसीएस भुरग्यांनी कलेक्ट केल्ल्यो पूण मोदें कोणाय की आज म्हाका पळोवन कांय राखणो खाण घे जाल्यार
देखून काणकोंक अवकाश आसा पदरापटा दिया जाय तितले मात सकाळांकी दे बरें करूं. भायर येतना हॅप्पी कंप्री म्हणून तो आसा. खाली हॅप्पी कंप्री म्हळ्यार पावना तोंडार बरें स्मायल दिवचें. 25 सेंटीमीटर स्मायल दिवन हॅप्पी कंप्री म्हणून एकामेका सांगून वचपाचें फस्ट. इतलें संतोशान वचपाचें की भायर येतना वाटेर हायवेर म्हणल्यार म्हूण सांगाचें इने दायकप्पा बायम्माला पुरबुल्ला आतोंजी तेलतून दुल्लेर इनी दात पनपुनये ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ದೇವರಿನಿ ಪೂರ ಪೋತೇರು ಎಂಕಲ್ನ ವಟಾರಾಡ್ ಪೋತೇರು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ನಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಕೊಂಪ್ರಿ म्हणून तांकां विश करत की तांच्या तोंडार आसो दिया देखून बायम मेल्या परबुल्ला हॅपी कोंप्री आस. ओके. आनी एक होमवर्क दिल्लें म्हाका आनी तुमकां खंय आमचे मदें आसा जाल्यार आज एक सॉरी म्हणचें एक पोटलून धरचें आनी हॅपी कोंप्री अर्थाब्रीत करचें. देव बरें करूं. पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.